कला अकादमीन विद्यार्थ्यां खातीर ड्रॉइंग आनी पेंटिंग सर्तीचें आयोजन केलां. ही सर्त 4 गटांनी जातली. 1ली ते 4थी, 5वी ते 7वी, 8वी ते 10वी आनी 11वी ते 12वी अशा गटांनी 26 नोव्हेंबराक जातली. आयोजक फक्त चित्र काडपा खातीर कागद दितले. सर्तीक लागपी हेर सामान विद्यार्थ्यांनी हाडचें. सर्तींत वांटो घेवपी विद्यार्थ्यांनी तालुका केंद्रा वयल्यान प्रवेश अर्ज घेवन बेगिनाच भरून दिवचो अशें कला अकादमीचो कार्यक्रम विकास अधिकारी दत्तगुरू आमोणकारान म्हायती दिल्या. बाल चित्रकला स्पर्धा जी आमी खूब वर्सां आयोजीत करता ती अंदूय 26 नोव्हेंबर 2019 ह्या दिसा गोंयच्या 12 तालुक्यांनी वेगवेगळ्या हायस्कुलांनी त्यांच्या स्थानीक सहकार्यान आयोजीत करपाचें केलां. आनी हातून जी कॉम्पिटिशन जी आसा ती 3:30 सुरू जाता आनी 5 सोंपता. आनी जे सगळे स्पर्धक आहा तेंच्यांनी किमान 2:30 मेरेन त्या स्थळाचेर रिपोर्ट करपाचें आसा. हें पालकां खातीर मुद्दाम नमूद करता. जी स्पर्धा आसा ती 4 वेगवेगळ्या कॅटेगरींनी आमी घेता. पयली कॅटेगरी आहा ती ए कॅटेगरी म्हणजे प्रायमरी लेवलाचे भुरगे 1ली ते 4थी. मागीर दुसरी आहा ती बी कॅटेगरी, ती आहा मिडल स्कूल लेवल 5वी ते 7वी स्टँडर्ड. सी कॅटेगरी म्हटल्यार हायस्कूल लेवल 8वी ते 10वी आनी डी कॅटेगरी म्हटल्यार हायर सेकंडरीचे भुरगे 11वी आनी 12वीचे. आनी अंदूची जी स्पर्धा आसा ती 12 तालुक्यांनी जातली. तातूंत जी सेंटर्स आसा ती अशी आसात. तिसवाडी तालुक्यांतली स्पर्धा मुष्टिपंड हायस्कूल कुजिरा हांगा जातली. मुरगांव तालुक्यांतली स्पर्धा दीप विहार हायर सेकंडरी स्कूल वास्को हांगा जातली. बार्देसांतली स्पर्धा GS आमोणकर विद्यामंदिर म्हापसा हांगा जातली. फोंडेची स्पर्धा दादा वैद्य हायस्कूल कुर्टी फोंडा हांगा जातली. पेडणेची स्पर्धा भगवती हायस्कूल पेडणे हांगा जातली. बिचोलची स्पर्धा दिवचलची स्पर्धा जी आसा ती शांतादुर्गा हायस्कूल दिवचल हांगा जातली. सत्तरींतली स्पर्धा हनुमान विद्यालय वाळपय. धारबांदोड्याची स्पर्धा गोमंतक विद्यालय पिळये धारबांदोडा. केपेंची स्पर्धा न्यू एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट कुडचडे. काणकोणची स्पर्धा सेंट तेरेजा ऑफ जिजस हायस्कूल चावडी काणकोण हांगा. सांगेची स्पर्धा युनियन हायस्कूल सांगे. आनी सालसेतची स्पर्धा सालसेत तालुक्यांतली साश्टींतली स्पर्धा महिला आनी नूतन इंग्लीश हायस्कूल मडगांव. तशेंच जे टॉपिक्स दिल्ले आहा ते अशे आसात ह्या स्पर्धे खातीर. प्रायमरी लेवलाक 1ली ते 4थीच्या भुरग्यांनी खंयचोय जो तेंच्या आवडीचो विशय आहा तो निवडूं येता. थंय तांकां आमी कांय बंधन घालूंक ना. मिडल स्कूलचे आसा लेवल म्हणजे 5वी ते 7वी हांकां जे विशय आसात ते अवर गोवा, नेचर, सर्कस, कायट, वंडरलँड, फीश मार्केट, माय फेवरेट स्पोर्ट्स गेम हातूंतलो खंयचोय तेंच्यांनी एक निवडून तेजेर चित्र काडूं येता. हायस्कूल लेवल म्हणजे 7वी ते 10वी हांकां सी अँड शिप्स, वायल्ड लायफ, कंट्री सायड, फोर्ट, स्पेस स्टेशन, एक्वेरियम, स्पायस फार्म ऑर इको फार्म अशे विशय आसा. तातूंतय त्यांनी खंयचोय एक निवडून आपल्या आवडीचो विशयाचेर चित्र काडूं येता. हायर सेकंडरी खातीर विशय आसात ते अशे आसा. इंडिपेंडन्स डे 15 ऑगस्ट सेलेब्रेशन, इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI, माय विजन ऑफ गोवा, वॉटर स्पोर्ट्स, लायफ ऑफ फिशरमॅन, फिल्म सिटी, फिल्म स्टुडिओ, कल्चरल इव्हेंट, कल्चरल फेस्टिवल हातूंतय तांच्यांनी खंयचो आपल्याक जाय तो निवडूं येता. आतां जी स्पर्धे खातीर प्रवेशिका ज्यो आसा त्यो आमी फाल्यांच्यान सगळ्या ह्या लोकल सेंटरांचेर अवेलेबल आसतल्यो. आमी आयज त्यो सगळ्या त्या हायस्कुलांनी एंट्री फॉर्म्स त्या स्पर्धकांचे सोयी खातीर त्यांच्या तालुक्यान दवरलेले आहा. ही जी स्कुलांची जंय स्पर्धा जातली थंयच आमी तेंचे कडेन दवरलेले आहा. तेंचे सहकार्य आमकां मेळटा. आनी जी निमणी तारीख स्पर्धेची फॉर्म जे आसा दिवपाची भरून सगळे डिटेल्स घालून जे फॉर्म सबमीट करपाची फॉर्म सबमीट एक तर डायरेक्ट कला अकादमीन दिवं येता किंवा ह्या 12 सेंटरांचेर जे तालुक्यान स्पर्धा त्या तालुक्यांचे जे सेंटर आहा थंय व्हरून दिवं येता तेंच्यांनी. पूण जी निमणी तारीख आसा ती 20 तारीख आसा. 20 नोव्हेंबर मेरेनूच हे फॉर्म आमी घेतले. 20 नोव्हेंबर उपरांत फॉर्म घेवचे ना.
20 नोव्हेंबरा उपरांत किंवा डायरेक्ट थोडे जाण 26 नोव्हेंबराक आपले फॉर्म घेवन येता ते अंदू घेवपाचे शक्य जावचें ना. जे हायर सेकंडरी कॅटेगरीक जे पार्टिसिपेट जातले तांकां मिडियम ऑफ पेंटींग आहा ते फक्त वॉटर कलरांनीच तांकां करूंक मेळटलें. दुसरे खंयचेच तांकां मिडियम घेवपाक मेळचें ना. सगळे पेंटींग आहा ते हायर सेकंडरीच्या भुरग्यांक वॉटर कलर आणि बाकीचे ज्यो कॅटेगरी आसात ज्यो A, B आनी C म्हणजे प्रायमरी मिडल स्कूल आनी हायस्कूल तांकां मिक्स मिडिया म्हणजे खंयचे वॅक्स क्रेयॉन्स यूज करूं येता, पेन्सील कलर यूज करूं येता, वॉटर कलर यूज करूं येता, चारकोल कलर यूज करूं येता. पण स्केच पेन अलावड अजिबात ना. स्केच पेनान पेंटींग करूंक दिवचें ना आनी जर पेंटींग केलें जाल्यार तें बाद ठरतलें.